कळंगूट खोब्रावाड्यार बेकायदेशीर कत्तलखान्याचेर पुलिसांनी एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाक घेवन धाड घाली. कत्तलखान्यान 35 गोरवां मारपाक हाडिल्लीं. गोरवां हाडपाची आसात अशी खबर एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाक मेळ्ळी. ताचे वेल्यान तांणी पुलिसांक कळयलें. नाशिमेन फर्नांडीस हो कत्तलखानो चलयता अशें एनिमल रेस्क्यूवाले म्हणटात. पुलिसांनी सगळीं गोरवां ताब्यात घेतल्यात. हांगासर खूप वर्सां पासून हांगासर जे इलिगलिटीज हांगासर जे पळयता तुमी हांगासर कत्तल जाताली आनी तेका पॉलिटिकल हेका लागून सपोर्टाक लागून आयज पर्यंत ते सक्सेस जायनासले. पूण जेन्नाच्यान पयलीं पासून जे गोवा मीट कॉम्प्लेक्स आसा तितूंतल्यान फक्त 1-2 गोरवांचे मांस हाडप तेंच्यांनी आपल्या रिसीटाचेर आनी आपल्या ह्या अशा रानांनी येवन मागीर तेंच्यांनी अशे हे इलिगल हे जे कंपाउंड व्हडले घालून भरपूर प्रमाणात हांगासर गोरवांची कत्तल केली वयता. हेचो ओनर आमकां अशें कळ्ळें नासिमेंतो फर्नांडीस आनी हेच्या पयलीं सुद्दां तेच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट्स आसा. दोनदा तेका धरलो. आमी चेक नाक्यार हांगा आमचे पेडण्यां धरला एकदां आनी एकदां पुलीस स्टेशनाच्या ऑपोजीटूच धरलेलो आसा. आतां अरावंड 35 गोरवां आसा ते व्हडले कायली जे आसा तितून तेंचे चरबी बी आहा ती वितळयली वयता. पोलिसांनी इमिजिएटली बरें तेजेर एक्शन घेतल्या त्या बद्दल आमी पोलिसांचे अभिनंदन करता. गोंय सरकारा कडेन आमची मागणी आसा कित्याक पिटिशन हायकोर्टान आसा आनी गोंय सरकारान खरें सत्यस्थिती कितें आसा गोंयची कितले स्लॉटर हावजीस आसा हें आयज सरकारा गव्हर्मेंटाक सांगपाची गरज आसा हायकोर्टाक आनी गोंयच्या जनतेक. आमी मागणी केल्ली 2 वर्सां पयलीं इन रायटींग दिल्लें की कलांगूट हांगा व्हडलो स्लॉटर हावज आसा. हो इज अ बीग स्लॉटर हावज इन गोवा, इल्लिगल स्लॉटर हावज. गव्हर्मेंटान आनीक इल्लिगल जे स्लॉटर हावजीस आसा ते इमिजिएटली डेमोलिश करचे. थोड्या पंचायतीन कॅटल पॉंड पासून आसा जे गव्हर्मेंटान दिल्ले आसा जी गोरवां रस्ते भोंवता तांकां दवरपा ती. पूण ती कॅटल पॉंडाचो कांयच यूज जायना. जी गोरवां कॅटल पॉंडान आसपाक जाय ती हांगा स्लॉटर हावजांनी येतात तांकां मारपाक धाडटात. गोंय राज्य सहकारी बँक प्रकरणात कसलेय चवकशेक आपूण तयार आसा अशें बँकेचो आदलो चेअरमॅन रामचंद्र मुळेन शुक्रारा मिडियाक सांगलें. हे चवकशेन दोशी थारल्यार सहकार चळवळींतल्यान निवृत्त जातलो अशी घोशणाय मुळेन केल्या. वन टायम सेटलमेंट येवजणेक सध्याचो चेअरमॅन उल्हास फळदेसायन तेंको दिल्लो अशेंय मुळेन म्हणलां. हांव खंयच्याय चवकशीक सामोरे वचपाक तयार आसा. नंबर 1. नंबर 2, म्हाका कोणेच डिस्क्वॉलिफाय करपाची गरज ना की हांव जावन स्वता जर फाल्यां एनी खंयच्याय हेतूक जर म्हाजे चार्ज खंय सिद्ध जालो जाल्यार हांव म्हाजे सकट राजिनामो दिवन भायर वचपाक तयार आसा. म्हाका तेणी डिस्क्वॉलिफाय करपाची गरज ना आनी त्याच बरोबर सहकार क्षेत्र सुद्दां हांव सोडपाक तयार आसा. ह्या तेनेवरांक जी OTS आमी फ्लोट केली ती फ्लोट करपाक आमकां RBIचे सर्क्युलरानुसार RBIन सर्क्युलर धाडलें आनी त्या नुसार तितून तेणें आमकां सांगली की बँक स्कीम फ्रेम करात आनी तुमी अडॉप्ट करात. त्या प्रमाणे आमी बँक स्कीम केली बोर्डाची BODची आनी BOD पास केली आनी BOD पास करून ती स्कीम आमी जनरल बॉडीक घातली अप्रुवलाक. दिस स्कीम वॉज प्रपोज्ड by one of the friend of Mr. Ullas Fardesai, who is the present chairman, and seconded by Mr. Ullas Fardesai. Proposed by Uday Prabhu, and seconded by Ullas Fardesai. गोंयान नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी जायच मागीर ती गोंयान खंयूय बांदात अशें खासदार शांताराम नायक म्हणटा. केंद्रीय संस्था सदांच गरजे परस 3 पटींनी मायज जमीन मागतात. जमीन दिवपाचेर मर्यादा हाडपाचे सरकाराच्या निर्णयाक खासदार शांतारामान येवकार दिलो. खासदार निधींतल्यान बांदिल्ले हायमास्ट लायटीचे उक्तावणा उपरांत खासदार शांताराम नायकान प्रुडंटाक ही म्हायती दिली. पांजरकोण आनी कुंकळी बाजारांत हायमास्ट घाल्यात. तर कांय लोकांचे एनवायरमेंट पॉयंटाचेर ऑब्जेक्शन जालें. हांव जेणे कडेन ऑब्जेक्शन केलें तें चूक म्हणना, पूण लोकांनी शेवटी ठरवचें की बाबा खंय जाय आमकां. जर कुंकळीत जाय ओके, आय विल बी हॅपी. दुसरे कडेन करपाचें आसा तरी बी आय हॅपी. पूण NIT गोंयाक जाय हें म्हत्वाचें. सेंट्रल एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट म्हणजे केंद्रांतली ज्यो पळय संस्था येतात जावं कारखाने केन्नाय पळय गोंयाक जमीन मागतात ती तिब्रात चोब्रात मागतात. कारण कितें तर उरिल्ली जमीन पळय आसा ताजो वापर अर्बनायजेशन करप, व्हडले व्हडले क्वॉर्टर्स बांदप. NITक जमीन अमकी जाय पूण ताजी तिब्रात मागप. हाजे खातीर सरकारान पळय जें धोरण घेतलें गोंय सरकारान
की अमकी मर्यादीत जमीन दिवपाची म्हणून ताजें हांव स्वागत करतां. आमचे कडेन जी जमीन आस जायत ती आमच्या गोंयचे स्कुलांक वापरपाक दिवची आस जाल्यार भायल्या संस्थांनी दिवपाची गरज ना. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.